हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील, एकदम मस्त मजेत असतील. आम्ही बी बरी आसा सगळी. तर आयचं गुड मॉर्निंग आणि आयच्या दिसाची सुरवात जी आसा न्हू ती शिर्डी साकून. कालचो तुम्ही माझा व्हिडिओ पळयलो. काल आम्ही शनी शिंगणापूरच्यान हांगा आयल्या, म्हणजे ॲक्च्युली रूम जेजुरी केलो, थंयच्यान शनी शिंगणापूरच्यान शिर्डी येयली. काल देवाचें दर्शन बी जे आसा पळय ते सगळे घेतले. आणि आयज आता सकाळ फुडें, आयज संडे आणि सकाळ फुडें आता 11 जावपाक येयली, 11:15 सुमार. तर जस्ट रुमांतल्यान आमी फ्रेश बी जावन भायर सरले. सकाळी लेट उठली. हे 2 दीस सामकी ट्रॅव्हलिंग आणि हे जाम जालें. काल तर खूपच जाम जाली आमी, ट्रॅफिक जॅम जाल्ले म्हणून. ते सगळे कितें कशें कालच्या व्हिडिओन तुम्ही पळयला, परत आनी सगळ्यांनी रिपीट करना. तर आयज न्ही सकाळ फुडें 5 हांव उठलेलें, म्हळ्यार जागे जाल्ले तेन्नाच्यान म्हणून रस्त्यार एक असो आवाज, इतले गजबज आणि इतली धांवपळ सगळ्यांची. सगळे सामके बिजी, कोण कोणाक पळयना. ना चलता त्या गाडयांक पळयता, ना गाडीवाले चलता तांकां पळयता. इतले हेचो बॉम्बे बी कशी सामकी बिजी सिटी सा, गजबज चालू आसता पळय त्या प्रमाणे. तर आयज आमी दर्शनाक वचपाचो सद्याक तरी प्लॅन ना. जस्ट न्ही काल आमी मार्केट बी कांय एक्सप्लोर करूं नाशिल्लें, ताका लागून मार्केट बी एक्सप्लोर करता इन सेन्स खबर आसा कशें कितें तें सगळें. सो म्हणल्यार मातशें थोडीफार शॉपिंग. आतां खंयी गेले म्हणटकीर शॉपिंग जी आसा पळय ती कंपल्सरी आसताच न्ही, ताका लागून. तर हे पळयात आजूबाजू सगळ्याक शॉप्स, साडयो म्हणात, हँडलूम साडयो आनीक बॅग्स हँडलुमाची, सगळें ट्रॅव्हलिंग धरून तुमकां सगळें ब्रेकफास्ट धरून सगळें मेळटा हांगासर. अशें करून गाडयाचेर लायता पळय न्हू बायकाचेर, ते इडली बीन दिता पळय ते धरून अशें करून हॉटेल्स सगळें आसा हांगा, कांयच ना अशें ना. आनी हँडलूम साडयो इतल्यो बऱ्यो आसा, बट खूब कॉस्टली. काल चलता हांवें एक साडी विचारली 8,500. सो ताका लागून त्या शॉपारान भितर सरलें ना. हो म्हणपा लागलो अशें करून लागीं नाका, मातशें खंय भायर शॉपां आसा थंय या अशें म्हणून. एक्चुली ती पण 8,500 वत नाशिल्ली. तर हांव पळयात हांगासर चलता एज युजल फोनाचेर, आनी पळय मा आपली चलता. सो पळोवया कशें कितें मार्केटान घेवप करप जाता तें. आनी थंडी जर तुमी विचारली न्ही, भरपूर म्हणजे भरपूर 11 जाली वत पळय अशें करून तोंडार मारता. स्टील वत फील जायना, थंडी खाता अशें दिसता. दुपट्टा जी आसा ती पांगरोन घेवका म्हणून. तर पावपाक येयली आमी रुमा कडेन न्ही, देवळा कडेन. रुमा कडल्यान देवळा कडेन डिस्टन्स खूब कमी, आमी लागींच घेतल्या. तर वता थोडें फार एक्सप्लोर करता आनी मेळटा तुमकां. एक्चुली अशें चिंत्तालें आमी आयज बी परत दर्शन घेवया का म्हणून, बट आयज संडे आसले कारणान खूब रश आसतलो. काल सॅटर्डेकूच खूब वेळ उरली आमी, ताका लागून आनी आतां परत वचपाचें सद्याक तरी प्लॅन ना. पळोवया मुखार मागीर कशें कितें जाता तें. सो चला या. हय सदांच फोनार बिजी तो, ताका हॉलिडे बी आसना, हांगा येयल्यार बीन तो काम करत आसता. सो चलो मिलते थोड्या वेळान. सो हे पळयात अशे रितीन न्ही हे सगळे साडयो हँडलूम्स बरे. येवला पैठणी फॅक्ट्री, म्हळ्यार अशें डायरेक्ट फॅक्ट्री टू शॉप अशें दाखयता तुमकां मुखार. आनी बरो एक हे आहा थंय हांवें प्रायस विचारलेलें ते दाखयता. सो हे पळयात साडयो ज्यो तुमकां हांव सांगतालें ते बरे आसा. हे लेहंगा, ह्यो साडयो. म्हाका ही पैठणी खूब आवडली येवला पैठणी. बरे आसा साडयोच न्ही, साडीज दोन्ही वाटेच्यान कपडे. बट प्रायस खूब 8,500 म्हणल्यार खूब जाली प्रायस. ह्यो बांदणी ज्यो टाय एंड डाय आसता पळय त्यो, ह्यो पैठणी, मोराच्यो पैठणी, चंद्रकोर पैठणी, नथ पैठणी सगळें आसा मस्त. आनी हे हँडलूम बॅग्स बरें आसा. बट जशें आमच्या गोंयान कशें बीच सायडीन खूब कॉस्टली आसता, तशें हांगा बी टेम्पलाक खूब कॉस्टली. आनी हे जे तुमकां काल दाखयल्लें पळय हेणे रातचें काळ बरें केदो व्हडलें शोरूम पळय भितर. सो पळोवया कितें घेवप जाता, कशें घेवप जाता तें. ही धवे साडी बरी आसता पळय, गाय आसा त्यो. लॉक पळय, लॉक पळय ये दे दादा.
लायटी वयली ते हय लायटी वयले अशे सगळे सगळे मागीर थोडे थोडे आसा ते कशें करून बरे मस्त फोटो आसा हय एक्चुली ओल्ड हे ते एंटीक अबे हे पळय दोळे बरे बरे सवान राधा कृष्ण मस्त सिक्वेन्स लायला तेका हां खूब कितें अवेलेबल आहा पळोवनूच पिश जालें फस्टच एक दोन शॉप भोंवता म्हणल्यार आमी कितलीशी शॉपिंग केली फक्त कितें जाणा सॉंग्स लायिल्ले आसता न्ही तेका लागून शूट करप पॉसिबल जायना हांगसर सॉंग्स ना म्हणून करता हांव शूट इसका क्या रेट है? इसका 50 रुपए 50 रुपए और वो मजा नाही येत 250 सांगायचे 200 क्वालिटी चांगली आहे एकच कपडा येतो पळोवपाक मोबायलाचेर इल्ले दिसता बट केद व्हडले आसा गणपती तो जालो का म्हणून हो बरो दिसता न्ही व्हायट कलर मस्त 3,500 व्हायट कलर साईबाबा हे बीन सेम आसतले बरो दिसता न्ही आनी हे पळय फोटो ऑप्शन्स भरपूर बार्गेनिंग करपाक कळूं जाय फक्त मातशी ल्हान आसल्यार बाये घेता आशिल्ले ना ही बाये जावची ना ही खूब व्हड आसा पूण वाडटी बाय मागीर दवरून उपयोग ना न्ही हेल्की रोखडे घालपाक मेळूं जाय मागीर तें वाडट हे सायजी जाता म्हणल्यार हें जातलें साई कॉम्प्लेक्स ह्या सायडीच्यान सगळें भोंवून जालें माकडे न्ही पळय बॅग सो हें सगळें घेतलां हे पळयात माकडेंचे बॅग आसा पळय तितून शॉपिंग जी कितें करतली पळय ना आतां फुल्ल आमच्या हे वेकेशन सिरिजा भितर जितलें तुमकां दिसतलें पळय सगळ्यांनी तुमकां डिटेल मागीर दाखयतलें घरा गेले की आतां फक्त तुमी शॉपिंग करता ती पळया मागीर दाखयता साई सिल्क बाजार स्पेशल योला पैठणी भरपूर आहा स्पेशल डायरेक्ट म्हळ्यार फॅक्टरी टू शॉप पळयात हो घुसलो पळया हेका बरें दिसलें हांगासर ती बारीक बारीक शॉपां आवडुना हेका हे बरें दिसलें हांगा सो पळोवया कितें घेता आपणाक कांयच घेवना बाबा पळया कितलो व्हडलो साईबाबा पळय कितलो व्हडलो बरें दिसता न्ही आर्ट गॅलरी है म्युझियम अशें न्ही तें आर्ट गॅलरी ती ओरिजिनल न्ही बाबा सारको 3D मस्त सारको पयसुल्ल्यान पेंटिंगशें दिसता बट एक्चुली 3D प्रसाद घेता हांगासर आमी तर चड अशें व्हडलें अशें करून सगळें मिक्स चड कांय घेतलें ना हेणें आपणाक दिवपाकूच घेतलें कित्याक की प्रसाद मागीर खूब जातान खावप जायना आनी बॅकग्रावंडाक तुमकां आयको येता पळय न्हू ती 12ची आरती 12 ज्यो आरती येता पळय दुपारची दनपारची आरती दुपारची सो सोंपपाक आयल्यो आतां उदो चालू जाल्ल्यो 12 सो प्रसाद बी घेतलो आमी आनी म्हाका हो गणपती खूब आवडलो
कॅमल राईड येते. कॅमल राईड आणि हॉर्स राईड येतात, 2 ऊंट आणि घोडो. सो आम्ही ऑटो करून आता वता जेवपाक 12:30 जाता ते आसता जस्ट. स्टील म्हणल्यार जेवया बी आनी ती रुमार वयता. आमी बी अशीच वता न्ही रुमार वयता आसतना. सो जेवया बी आनी सोंपलेच या म्हणले रुमार. एक्चुअली रूम आमचो हांगा लागींच आसा, कार घेवन वचपाक शकताले बट आमी कार घेवना, आमी ऑटो करून वयता. एक्चुअली थंय पार्किंग बी सगळें आहा जाणा मरे गाडयेक रे. बट म्हटलं ऑटो आमी सेळगांव बी येता आनी अशें करून थंय भायर सरता तेन्नाच ऑटोन वचना जाल्यार आमी म्हणत ऑटोन करता. ऑटो रायड सगळ्याकडे जेवपाक वता, थंय कुपन काडटा आनी मेळटा. आनी आमकां हांगासर ड्रॉप करून गेली. हें पळयात प्रसादालय, साई प्रसादालय हांगासर साईबाबा. Beware of. सो हेकांनी रातचे हांगासर लायटींग बी असलें सारकें ओरिजिनल दिसता. लास्ट टायम आमी येयले तेन्ना फावंटन ना आशिल्लें दिसता न्ही, आतां फावंटन्स आसा. सो कितले लोक पळय. कुपन काडपाक जाय, कुपन बी काडया. पयलीं 2 फोटोज काडया हांगा गर्दी ना आसतनाच. आयजून टायम जाल्ला न्ही ताका लागून इतलीशी बी गर्दी ना, नाजाल्यार गर्दी खूब आसता. तितली गर्दी ना. जेवण जालें आनी परत आतां जेवणा कडेन जी शॉप्स आसा पळय ना राव गे, थंय शॉपिंग करपाक लागला. कितले भोंवले शॉपिंग चड ना, इतलीच पळयात, बाकी भोंवपूच चड जालें. हेवटेन तेवटेन भोंवडेत आसा. आमी जाम जाली सकाळीच्यान 11 लागलेली भोंवपाक आनी आतां टायम न्ही पळयात 1:40, 2 जावपाक येयली. सो पळयात हांगसर शॉप्स आसा. मेजर अशें कांयच ना जे आमकां नॉर्मल युजली येयल्ले खेपीचे मेळटा पळय न्हू तेच सगळें. हॅलो तुम्ही म्हणटली आता की आम्ही सकाळी बाहेर सरलेले, अजून रात जाली तरी शॉपिंगच करता का म्हणून. तर ना सकाळी आम्ही बाहेर सरली, दनपारां जेवपाक गेली, जेवून थोडीशी शॉपिंग केली आणि आता हे पळयात हांगासर परत सांजची भायर सरल्या. सद्याक न्ही टायम जो आसा तो 6:23 जाल्या. 6:15 सुमार आमी रुमांतल्यान भायर सरलेली. तर इवनिंग मार्केट लागता न्ही अशें करून ते थोडेशे पळोवया म्हटलें. आनी हांगा देवळा फाटल्या वाटेच्यान बी आमी भोंवून आशिल्ले, सो ते सगळे भोंवन पळोवया म्हणून भायर सरले आता. सो मातशी थोडीशी शॉपिंग करतली. उदो दनपारच्यान रेस्ट घेतला भरपूर असो. कितें पळयता गे, भरपूर रेस्ट घेतला आनी आतां भायर सरले. सो मां कितें सोदता, म्हाका मेळत ना, मेळटा ते तिका रेट परवडना अशें करून तेंचें खबरच आसा, तशें चालूच आसा आमचें. सो आमी दोगांय भोंवता मां फाटल्यान, पळया मां कितें घेता तें. चलो नाका. सो हे न्ही मार्केटा भायर जे लोकल वेंडर्स आसा पळय
ते असे करून रोडा सायडीन असे करून घेऊन बसता पाहिजे. काल न्ही आमी बरे डिसेंट आमी जशी नॉर्मली वता तशा रेस्टॉरंटान गेल्ली आणि आयज आमी कितें रे पंजाबी ह्या रेस्टॉरंटा आयला म्हळ्यार पंजाबी ढाबा जो आसता पळय त्या टायप. कितें नांव रे मार्तड रेस्टॉरंट म्हण स्पेशल चटकदार मिसळ बी मेळटा थंय हांगा. सावथ इंडियन पंजाबी चायनीज सगळें म्हळ्यार ढाबा बी आसता पळय न्ही त्या टायप तशें. तर आणता आणि आमी बसले ह्या खेपी आमचे हेच तशें आनी रे सगळे रोड सायड बीन तशें. आणि हे हांगासर आमचे रूम बूक केल्ले हॉटेल ह्या सायडीन. जाल्यार तूं कसो आहा. सो ऑर्डर केलं हेणें नान बटर गार्लीक नान आणि मान आपल्याक तंदुरी रोटी आणि ग्रेवी कसली तुमकां दोगांकय मशरूम मसाला. आनीक हांवें म्हाका वेज फ्रायड रायस ऑर्डर केला आनी कांय ना. ओके चला ते जेवण येतकीर दाखयता करता ते फ्रायड रायस. तुमकां जेवण दाखयता म्हणलेलें जेवण दाखयलेंच ना. जेवणाचे भोवळा म्हळ्यार जेवपाचे भोवळा यादूच ना जेवण दाखोवपाक. गरम गरम आसले. ही एक्चुली कितें खबर आसा तेंचो टेस्ट ऑथेंटीक म्हळ्यार हांगसर कसो टेस्ट आसता बीन तसो. आमचो टेस्ट वेगळो आनी तेंचो टेस्ट हांगा वेगळो आनी तेंचे ते स्पायसी बीन सामके. सो फ्रायड रायस सुद्दां स्पायसी केल्लो रेड चिली सॉस घातलेले. इतले म्हाका स्पायसी म्हाका चड अशी तिखट आवडना आनी संवय ना चड तिखट खावपाक. खाता तिखट स्पायसी. सो हांव स्वीट लवर्स न्ही तेका लागून हांव स्वीट लवर तेका लागून म्हाका तीख म्हळ्यार हांवें खालो फ्रायड रायस दोळ्यांतल्यान बी तुका नाक बी वावपाक लागले बट म्हाका टेस्ट आवडलो. खालें मागीर उरलेले हेका दिला आनी गेलो आनी हे गेलो थोडोसो नान हांवें खालो. बट हे न्ही नान घेतले गार्लीक नान थोडोसो हांवें गेलो बटर गार्लीक नान. अरे बाबा बटर गार्लीक नान चीज गार्लिक नान चीज नाशिना म्हणून बटर गार्लीक नान घेतला. ओके रे कितें जावं तें. सो जेवली बीन हें केली आनी आतां आयली आमी वयर. सो आतां चेंज बी करता न्हिदता. टायम कितलो जालो 8:30 जालो आनी आमी जेवन बी येयली 8:00 जेवली आमी आयज. हांव म्हणपा लागलें जेवनूच या सोमती परत सकयल येवपा हें करपा. मागीर एकदां हांगा येयली की ना ते हेच कपडे घालून रावपा बेजार येता. चेंज करता चेंज केलें की सकयल वचूं बेजार येता अशें म्हणून मागीर हांव म्हणपा लागलें जेवनूच या अशें म्हणून. सो जेवनूच येयली आतां. सो आयचो हो शिर्डी मार्केट शॉपिंग व्लॉग आशिल्लो तुमच्या खातीर. सो आवडलो ना काय ना आवडलो तो कमेंट करून सांगात. सो ही आशिल्ली म्हजी वेकेशन सिरीज जी तुमी पळयतात ती. सो हेजे मुखार बी आनी खुबशे व्हिडियोज जे आसा पळय ते येवपाचे आहा. जस्ट न्ही आयज आमचो 3rd डे वेकेशनाचो. तिसरो न्ही आयज तिसरो दीस आयज वेकेशनान. सो हानिकी उरल्या दीस तुमकां हानिकी खुबशे व्हिडियोज जे आसा पळय ते पळोवपाक मेळटले. सो स्टे ट्यून. चलात आयचो व्हिडिओ पयलीं हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनीक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चलात मेळया फाल्यां असोच आनीक वेकेशन सिरी घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. फाल्यां जो आमी प्लेस विजीट करतलो पळय तो खूबच इंट्रस्टींग आसा. हांव तर खूब एक्सायटेड आसा ते प्लेसी खातीर. ओम साईराम. ओम साईराम. चलो फाल्यां मेळया. बाय बाय. बाय बाय म्हण. बाय बाय. बाय. मा आसा मा चेंज करपाक गेल्या. चड काळें येता. काळें येता हेका लागून लायट खूब डिमी. 4 लायट पेटयल्या बी इतलोच पडटा. बल्ब चार्जिंग बल्ब